सांजे घराला गेली पार्टी असताना या दोनपारच्या वेळात तुम्हाला कोण जेवण करून म्हणून घेऊन आला हे सगळे किती ते नवे घर पासून तुवें म्हजी संज्ञा उद्देशी म्हाका वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट करतली पण आता म्हजे फुडें खूप लागलो न्हय तूं म्हाका खंय जेवण कोत्ता सोजा लोको कलांगूट फ्लोरेंटाइन सालिगांव मनीस गोना बेथल इतले पयस वचूंक टायम ना लागीत खंयसर या पळय घरा लागीं जायती कामां आसात मामी डॅडी बेश्टे मुस्केल पण म्हजे फुडें खूप लागलो न्हय सदांच तुमच्या कोणाक भूक लागल्या बस बस आज काय तो स्टार्ट आणि तो सीट बेल्ट घाल बेगीन बेगीन समीरा 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 Restaurant of Grace. Kurpeche restaurant. Right? तुम्ही नाव का टेबल बुक केलेले? वे समीरा या रेस्टॉरंट नाव केन्नाच येऊक ना पोलीस पडायला. अरे पण आमच्या दोघांचे नाव नाही पळय. एक टेबल रिझन असा. किती? मिस्टर एंड मिसेस रायन समीरा डिसोजा.
आनी हो मेनू आनी डिशेस कसल्यो पीस जॉय हॅपीनेस मर्सी पण समीरा हे रेस्टॉरंट खाली कित्याक म्हज्या भुरग्यांनो हांवें तुमकां विचारलें हें खाली रेस्टॉरंट न्हय पूण जशें तुमच्या नांवान टेबल रिजर्व आसा तशेंच जायत्यांच्या नांवान टेबलां रिजर्व आसा पूण थोडी आपयलेलीं ती येवंक ना थोड्यांक आपोवणें पावोंक ना जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी तुमचो वेळ आजून पावोंक ना देखून वसात हांव तुमकां परत धाडटां Silêncio, função, só função a club na zaito adi kadara comento de bom okol no rogamo função garalai sop chale kalgan kushal kai gobito Poilacio durio घेतल्या पोवेता गेलो दुसरो सांगो तिसऱ्यान सांगले हांवूय पावसोना नवस काजार जाला आपयलेल्याक जेवण पावना उकला राजान रस्त्या वेल्यान आपूण वेले आमोद रण दिलेले बारीक नियाळ करतो हाचे काजवालो राचो चिंतून वचोन बसो नाका पयली सुवातेर तो जागो दुसऱ्याचो आसो पयलोच बस निमण्या जाग्याचेर हाती कायेचे वागो तेजून शिकयला उजवाडार तुज्या मनाचे आमोद रण गांवांत पाठोय कोणे कितली दूख भोगता
कुशल हो माझ्या भुरग्याचो ती ताची कुशल हो कसले दुःख तुवें म्हजी घरा भितर काडली कितली कुशलकाय आयली ती एकाच किडा भितर दात सोंपली आज 3 महिने झाले म्हजो पूत आनी सून एक्सिडेंट जावन कोमात आसा कितली ताची आवडी आसली कितली ताची स्वप्न आसली म्हणजे गोरकांनी देवाचेर शीक करी नाकाय मनीस सेव जोड्यो उचिता पूण ते चालीक लायता देव मनीस मांडण्यो काडटा पूण ते वेव्हारांत घालता देव एकाच उतरान देव तांचो मोग कोत्ता ताच्या बऱ्या पासोतूच तो वावुरता ह्या आमी जाणा जावंक जाय म्हजी गोरकांनी हे कसले बरे कितली आमची भुरगीं कुशल आसा आपल्या काजराचे वर्सात नवे बंगल्याचे इनॉग्रेशन करून तातूंत भितर सरली आमची सून आवय पळोवची बेजार आसा ताच्या कुसऱ्याक मान लागून ताचे भुरगे सोंपले म्हणजे गोरकांनी जे कितें घडलां तें बोलूंक जायना आमी देवाचो उपकार आठवचो कारण आमची सून आनी पूत अजुनूय जिवी आसात देखून एका मनशाक कोमांतलो काडप आनी ताका बरो करप हें फकत देवाच्यानूच जाता मनशाच्या न्हय तू जाणे ह्या हॉस्पिटलान एक ब्रादर येता तुवें तिची मागणी करून हांव सदांच चिंतानी म्हजें दूख ताका सांगलें पूण हांव फाटीं सरतालें पूण आयज हांव आयसीयू भायर रडटा ती ताणें म्हाका पळयली आतां म्हजी सुशी आयली आनी हांवें ताका सगळी सांगलें आनी ताणें आयसीयू भायर उबें रावनूच आमच्या भुरग्याची मागणी केली अशें करतना हांवें कितें केलां तें बरें केलें न्हय एकदम बरें केलां तुवें जें कितें केलां तें एकदम बरें केलां म्हजी गोरकांनी देव बरो दिसतोय तुका तुका देव डॉक्टर शेका मुठसळा दिसायना तेच्या वागी म्हणटा पळयच आयज एक पिलात कशी घडल्या तुझ्या पुताक आनी तुजे सुरेक दोगांयकूय शीत दिताय रायन एकदम बरो आसा हांव ताका म्हज्या सांगाताक घेवन आयला रायन भितर यो मामी बाबा डॅडी सगळे कशे घडले डॅडी हे सगळे भिये नाकाय म्हज्या पुता भिये नाकाय सगळें सारकें जालें म्हजी घरकान कशी आसा डॉक्टर विचारलें डॉक्टर कांयच सांगना रायन आज 3 महिने जाले तुमकां दोगांयकूय एक्सिडेंट जावन तुमी कोमान आसले हो छापाची गजाल म्हणटा ती ही की आयजूच तुमकां दोगांयकूय शीत दितायना आनी म्हजी घरकान तुजी घरकान हे पळय तें येता समीरा समीरा कशी जाता तू कोण असो घरकान आहे कशी जा कितें मोसो कसलो तू येसा
भितर काडलेल्यापासून एकूच दुःख म्हणटा ती म्हणजे सुनेची तकलेक माल लागून त्याचं सगळं फाटलं म्हणटात गेले तरी पण आम्ही प्रयत्न करता त्याच्या फाटल्या जिविताचो उगडास आज माझो धाकटो पुती केस सांगायला पावला ताका हाडून माझो गांवकार एअरपोर्टार गेलो हो राय खंय गेलो बाबा राय राय पिसो न्हय हांव शाणो पूण लोक म्हाका मोगान पिकी म्हणटा एकटूच भितर बसून किती करता सगळ्या घेऊन कुसरी बाहेर भोंवतो तुम्ही भोंवताले ते स्वातीची ताकावो ताका त्याची फाटल्या जिविताचो उगडास येऊन येता मम्मी समीराचे चिंतो जाल्यार कित्याचेरूच मोल लागून जायती चिंतना आसली पळय सगळीं स्वप्नां आसा पूण एक सपन म्हाका सारकें सोदायता हांव तुका तें सपन खरेंच घडलेलें जाल्यार सपोन कसली सपोन बाबा असं दुसरे फावट केन्नाय सांगतलो पूण एक सांग डॅडी खंय गेलो डॅडी एअरपोर्टार गेलो आयज कितें घरा येता समीरा उठली शे समीराचे चिंतून हांव ताच्याच सारको जायत आयलो आज की कारण घरा येता ती पासून म्हाका खबर अरे बाबा कितली भासांनी हांवें ताका सजवायलो ये नाका म्हणून हा दीस केरळ कंपनीत फिक्स जालो तुमच्या ऍक्सिडेंटाची खबर आयली तरी आमूच जालो हा लीव दिना म्हणून फोर्स जॉब सोडून घरा येता कितली भासांनी हांवें ताका सांगलें आता तुम्ही बोरी जाल्यार सगळी बोरी भाशेन जालें म्हणून ये कितें एक पिसो आनी धांवडे आमगे रूप आनी गेले कोण पिसो आनी एकलो येयला भायचे दोलो मुगे रूप अशें वाखाच्या कारण भितर सोदता कुठं पीस तुमच्या घरान भितर येयला अरे आता तू कोणीच आगो येना हांव तुला हांगाच आसलो अरे ये शर्ट गेला समीरा नाइस ड्रेस नाइस ड्रेस हा मेरे तुकली मातशें सारकें ना रे हा हे ते आवटी लागुडाचे धरलेली म्हाका ये तुझे केळीचे पान एकदम लायक जाला ते केळी पाना बोले मेचे सनगा सुका तुला ते म्हाका दी नोय केळी पान तुक दी मोडा आणि मा केसो मोय रोबाचो नंतर मी तिगा एकूच पाटी दी नोय नानोय नानोय अरे गुड I'm sorry. म्हाका बेगीन येवंक मेळ. इट्स ओके मुने कशी आसा? कशी जा म्हाका खरोच लायक जाला म्हाका तो सारकोच लायक जाला एक माझे भितर कुठे आहे तुझे केळीचे पान दी नोय मागे सायबी माझे ते काळे पिशी गाडून गे एकूच पाटी दी नोय हे बरे भितर आहे तो सुने तो माणूस होता एक पण सोड बाई हॅलो हे सगळे कितें अरे माझ्या पिशा फाटी लागला नाही ते पिश पिश फाटी लागला अरे हांव तुज्या लायची कवर विचारिना हांव तुज्या लागीं म्हज्या घराची कवर करता हांवें आमचें घर तुका राखोंक दिलेलें रावोंक न्हय हो येते चेडवान वाट लायल कितें सागर घाल नाकाय हांवें आयकलां तुवें तुजें घर भाड्याक दिलां आनी तू सोमतोच आमच्या घरांत रावंक आयला येते आवटी बरी हे चेडवान सगळी दांदळ गेली मुगे चलवाची घाल नाकाय ते म्हणून बाबडे कितें करतले हे मार्गायचे ते पळय दीस काडूं येतात पळय आसा तो कोण कोण गौरी ते बाबडे कितें करता तळे बाबडे चिकला आसतले घर भाड्याक दिवंक आनी 4 पयशे जोडूं चेडवाला काय म्हणतो हाजी मोठा ऐकता बरं एक साथ काय भाडकी तू दिवपाचे कितें दिवपाची गरज ना हा घर बंद दवरलेल्या परस कोणाकूय दिवन ते उजार जाता ते ओदी पळय त्या पासून भाड्याचे कांय दिवं नाकाय बरे भाशेन घराचो कुयदार कर आनी मागता तेन्ना परत ओके चालेल डन 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 चालेल जाता येऊ तुमचे बाबा तुमच्या मागे बसून उलोवंक जाता बाबा तू चोपड आहे चल भितर वचून आसा आमकां कॉफी घाल डॅडी तुवें कित्याक सोजमत ना असो काम सोडून ताका कित्याक घेवंक जाय आसलो हांव आनी कितें सोदमयतलो तुजो भाव नुसतो मोगाचो चितीचो माझ्या भाऊ या घराचे रेते म्हणले अदृष्ट होते जरा कोणाच्या काळीत रावलेले असते तुम्ही उल्या आमचो फ्रेश ओके ओके राय
सारखे कुत्रा होता हे बेगीन सांग नाल्या मारून पोलीस एकदा सांग Pilih para nanti, wah pisau, nanti sudah, punya siapa dan main di luar game tahu deh lah, pisau. हाय हांव पिसो न्हय हांव शाणो पूण लोक म्हाका मोगान पिके म्हणटा Fikir bola kita, पिझ्झा समीरा समीरा तू ऑस्कर तू समीरा समीरा आता सांग म्हाका तू कोण आणि तू समीरा कसो होता तू ताका कसो होता समीरा म्हजे बरोबर कॉलेजीत शिकताली सर सर हांव पिसो न्हय पूण हे म्हजे गरीब काही के समाजान म्हाका हो पिशेपणाचो भेस दिलो एका तेंपार ह्या घराचो धनी हांव हो हे घर म्हजें तुम्ही घडये रिचर्डसन अँड कंपनी हे नाव आयकलां आसतलें ते नाव आयकलांच न्हय ते कंपनीत हांवें जायतीं वर्सां काम केलें आनी म्हजे फाटल्यान म्हजो पुतूय ते कंपनीत एक चीफ अकाउंटंट म्हणून वावुरतालो जाल्यार तूं कोण हांव ते कंपनीचो धनी मिस्टर विल्बर रिचर्डसन हाचो एकटोच पूत ऑस्कर रिचर्डसन सॉरी सर ह्या तुज्या बेसाक लागून हांव तुका होकोंक दिसलो सर सर कसलो सर एक रेस्पेदाचें उतर मेवता जेन्ना तूं जेंटलमॅन कसो दिसता अप टू डेट दिसता तुजे लागीं पयशे आसता आनी लोक तुका सलाम मारता तेन्ना पूण आयज फामाद इंडस्ट्रियलिस्ट विल्बर रिचर्डसन हाचे एकट्याच पुताचो येस्ताद असो जाला तो पडून ह्या समाजात ताचेर पिशेपणाचो लेबल मारला सर पूण हांव पिसो न्हय हांव शाणो पूण लोक म्हाका मोगान पिके म्हणटा ऑस्कर आणि ते सगळी खबर ऐकले सो डॅडी जालो असला एकदम बरो मनीस जेन्ना म्हाका गमलें तुमची कंपनी लॉसान चलता म्हणून फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट हांव दुसरे कंपनीक जॉयन जालो डॅडी बरो म्हाका म्हणटालो आपलो पूत कसो लेखतालो आनी एक दीस ताणें म्हाका फोन करून सांगलें तो एक घर विकूंक सोदता म्हणून आनी म्हज्या शिवाय तो घर कोणाकूच दिवंक सोदिना म्हणून प्रायसूय रिजनेबल आसलो आनी म्हजी घरकार म्हणत लागली घर विकते घेवया म्हणून त्याच वर्सा हांवें घर विकते घेतलें कुठे वेळ म्हजी गरज ना समज आयज ताणें घर तुजेंच तुवें आमच्या सांगाताक राव येता आनी केन्ना तुजी दुखेस काणी आमकां शेअर करया हें तूं कितें करताय हे सगळें कोणते आनी तुवें तुजे घरकान्नीक तरी विचारूंक जाय आसलें न्हय आयज आमचे लेक कितें आसा तें सगळें कोणाचें तांचेच न्हय आयज समिरा ताका अवकला उडयता तो उगडास परत येत आनी ते आमकांय वळखत आनी असो ताका रस्त्यार सोडलेलो बरोस मनीसपणाचो कायदो आमकां कितें शिकयता आसरो नासतना आसरो दिवप हे देवाचें उतर कोणाक आयज आमकां लागूच जायना शाबास म्हजे पुता शाबास हे तुजे चिंताक खरें शाबासकी फाव खरेंच तुजे घरकान्नीचो आदलो उगडास परत आयल्यार पुरो आनी तुमचो घोराबो कुशाल खायन बोल्ल्यार पुरो होच जावन आसा म्हजो आयज ताम तूं आमचो सेरो पळय लेफ्ट सायडीक गेस्ट तूं सगळें सांग तो रूम तुजो पळय फ्रेश आनी बिसोर घे मार्केटान वयता आनी तुका थोडे कपडे घेवन येता ओके चल बाय वारे वा नशिबा म्हज्या म्हज्याच घरांत सोयरो जालो ऑस्कर रिचर्डसन म्हजें नांव पिसो न्हय हांव पूण लोक म्हाका मोगान पिके म्हणटा
उता पोऱ्या वावरा उदेशी तुझी शाबासकी सोटा आईची आमोच्या काठारातल्या माकाच मुन्याव घरी गोता तुम्ही गोडये मुंडेल्या हाव किती सांगून सोडता ताजे ताजे ऐकून हातार गोडून पारकार नाव जोडता तोर सांगास माका दिला पोयता का कित्याक विसोत्ता ओयाव जाणा कोणूच बोलना संसारान सोकुलो ओयाव जाणा कोणूच बोलना दुसऱ्यागाच दिवन वयर काडू ओयाव जाणा कितली जाणा वागुत्ता दुसऱ्याचे आपले करू कोशेस तोशेच किते घोळला मोज्या मोदे देखून पावलो काटार गोडू एक दिसाल बेरी नाव गेल्लो जाणट्याचे खोबरे कितली जातून नारवीर चेरार कोदेला रोडो दिसली तोंडले देव बरे करू म्हणो बाबा हायलाय देखून आमचे भोगले एका वयर रोडो सांगो पुताना आपल्या घालबेरीन दवरल्या विकरे दुसरी आवय मुळो पुच्छिराक सोडटा देवान वरोंक ना तोडदी रे एक बापूय सांगो पुतानान बेर दाखवल्या मोगोत लागून आपले ओतले एका पुड्यान एकलो सांगोत रावलो सुशोक नासलो दोगले हांव खुशाल जालो म्हाका काटारा गोडूंक टॉपीक मेवलेत मुळाक रे ओयाव जाणाव तांचे खोबरे कोसळ्ळा घोरान बेरीन गेल्लो कित्या ओयाव जाणाव तांचे खोबरे कोसळ्ळा दोर सोडी कुयचे दुवेक पुता सांगल्या उडका गोरीस सांगा तुमचे साखरीफीस होशे सांगतोच रागायलो जाणट्या मुळो वसो सांगून ती सोबत फोटी ती यात्रीस नादोर विचार खोसी असा सांगूंक लागलो आमचे वयर काटा गोडलीन कातोरिस्तानी जाणट्याची कोबर घेवन ती आजपासून बरोयणारानी येथे आमकां विचारू तुमच्यो गरजो कोत्तात तुमी कितल्योक VCD DVD काडल्योत ना जाय आमच्या सांगण्यानी उतरा जाणट्याची आयकोन सगळोच घुस्पोलो चिकनानी बारीक चिंतले म्हाकाय सोद दिसले तांच्या उतरांनी सांगूंक लागले आमच्या भुरग्या पोळार ती आटपाटच्यो VCD पळोवपी आमी आज तूं आमकां विसरलोय बेनी कित्याक संवसार आमचो आमचे चिंतनार कोण आयला लागून जाणटे कोण उतरा मोची मोरार गेल्या चार वोल्टी मोदे जिवीची येता उसादे जिवीत लागून सोडले याडा यात्राचे आमी मोगी आरबेरीन आसा मोगी भुरग्या कोणाचो आमकां उगडा साडा वरूय तुमचो संवसार जाणट्यांकूय आसा अधिकार हे सदांच मोरार दोरा देवान आमकां दिल्या देणी पूण कितल्या जाणांनी जाणट्याचो उगडास केला विचार करा
घेवया वाक सुरू करूया कसलोय जाव जाणट्याचे घेवन बेसाव फुडम्यो दोलो सण आसाया फेमीचेर जोडटा म्हणून पूण ना हांव तुका सांगूंक सोदता तें संगीत बरोवपी बाबडो मरोन गेलो केन्नाय तुमी ताच्या ओतम्या पासत मागला जावं ताचे फॅमिली पासत मागला तुमकां खबर आसा जर तर ताणें आपलो वाव इंडियन रायट परफॉर्मन्स सोसायटीक दिलो जाल्यार आयज ताची खात्रा कोणाकूच म्हणूंक मेळची नासली हें चल्लां कितें कोणूय येता आनी कापडलो ना जावंक सोदता कितें चल्लां अरे हे तू म्हाकाच कित्याक सांगताय हांव कितें एकटीच म्हणटा कितलींच जाणां म्हणटा आनी लोना तर आजून म्हणटा लोना म्हणटा पूण लोना सुरवात करचे आदी आपल्या ताळ्याक आनी ते संगिता पासत देवाक वाकाणटा पूण तुमी कितें करता येता कांतारा म्हणटा पयशे घेता वेता खरेंच क्रिस पेरीक वालोर तो मरण पासून आयज कितले जाणांची पोटां भरता म्हणून सारकें तुजी सारकें मुगो दोळे उगडले आतां अशें करुया ताच्या वावराक शाबासकी दिवया आनी ताच्या फॅमिली पासत बरें मागया देवा कारखानिकार आयच्या दिसापासून त्या ऍक्सिडेंटाने आमकां साल्वार करून परत संवसारान धाडल्या कितें तरी बरें करून पूण तें स्वप्न खरेंच एक विजन तें म्हाका कांयच सुचना तें खाली रेस्टॉरंट आनी तो आवाज अजुनूय म्हज्या कानाचेर सादवता दुनिया तुजें इतलेंच मागता म्हजे गोरकांनी ताचो उगडास परत आयल्या बरोबर
कितले तुझे किंमत. देव बरो दिसतो मिस्टर रायन. Wow, you look like a real gentleman, sir. कॉल मी ऑस्कर मिस्टर रायन. एक सांग तू कोई भाई सरपंच असा अरे पोलीस स्टेशनाचेर वता. पोलीस स्टेशनार कितें अरे पोलीस इंस्पेक्टर आपयल्लो ते एक्सिडेंट केसीक लागून. तुका भायर स्वताचो हॉस्पिटल करता का मग? ना 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 म्हजें एक ओल्ड बिझनेस आसा तें डील करूंक येता. तूं वच. चल सी यू. शी काटाळो आयलो म्हाका ह्या घरांत कित्याक सोदतात मेव अरे कितें जाला इतलो टेन्स कित्याक? ह्या घरांत म्हजे कोणाक कांयच पडना सगळीं आपापली सकाळींतल्यान म्हजे सर्टिफिकेट सोदता मेवता ज्यावे उद्या लागीं दिले आतां तिका उगडार सोदचो आनी म्हाका म्हजे सर्टिफिकेट्सूय मेवचे ठीक आहे. अरे वयर काला कित्याक जाता? आतां त्यो सर्टिफिकेट सुद्दां घरानूच आसतल्यो आनी तुका कितें दिसता तुजे अनेक उगडास परत येवचोच ना म्हणून? आनी देवाचे भावार दवर सगळें सारकें जातलें. एक सांग मामी डॅडी कोण गेले? ही मागण्याची जमा दिता पळय हांव मातसो भायर सरून येता. समीरा एकटेच आसा ताका मातशें पळय. चल बाय आतां तूं वचो ना तूं कोणाक राव म्हजें एक ओल्ड बिझनेस आसा तें म्हाका डील करूंक जाय. तुका तुजे ओन बिझनेस डील करूंक राय ओल्ड एक्सिडेंट केस वयर काडून केलो मामी देडी ओड उपकार हाडून दिले आनी हांव कित्याक नोय करूंक सोदता पूण ह्या घरांत म्हजे कोणाक कांयच पडना. तूं तुजे ओल्ड बिझनेस डील कर हांव म्हाजें नवें बिझनेस डील करता. कसलें? अरे म्हजें सर्टिफिकेट सोदपाचें पीस ऑफिस पूण हांव पिसो न्हय हांव शाणो. पूण लोक म्हाका मोगान पिके म्हणटा. समीरा कशें आसा समीरा कशें आसा तूं? तुझी हिम्मत कशी झाली हे माझ्या घरात पाय घालून? समीरा हांव जाणाच आसलो तूं सगळें विसरत पूण म्हाका केन्नाच विसरचो ना. देखूनच काल म्हाका पडून तुका घोळ आयलेली तेन्ना म्हाका सगळें गवळ्यालें तुका सगळो उगडास आयलो. तुजें सगळें एक ओल्ड बिझनेस आसा म्हजें तें म्हाका डील करूंक जाय. देखूनच पिशाचें रूप घेवन ह्या घरांत भितर सर. कसले ओल्ड बिझनेस आणि परत तू माझ्या जिवितांत कित्याक आयला कित्याक? तुझ्या मोगा पासत समीरा तुझ्या मोगा पासत. जेन्ना म्हाका तुजी गरज आसली तेन्ना तुवें म्हजो सगळ्यात सोडलो. कोण सांगता कोण सांगता हांवें तुजो सांगात सोडलो? म्हजो सांगात सोडून तूं काजार जालें. म्हजें घर आयज तुमचें जालें. तुज्या सांगाताक एक एक दीस एक एक केड सारलो उगडास आसा म्हाका ह्या घरांत आनी वेळार तूं म्हणटा सांगात सोडलो. ओगिरा कोण सराक सोडलो? म्हाका म्हज्या फाटल्या जिविताची काणी कोणाकूच खबरली नाका. आतां आतां सांग म्हाका म्हजो घरकार आसा म्हाका म्हजी फामील आसा म्हाका म्हजो गोलामो आसा. वाव 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 समीरा, वाव. तुका तुजो घोराबो आसा तुका तुजी फामील आसा आनी म्हज्या घोराब्याचें कितें? म्हजे फामिलीचें कितें? फाटल्या जिविताची काणी तुझ्या जिविताची काणी आतां हांव बरयतलो. हांव जरी तर तुका जाय चलता तशेंच चल जाल्यार हांव सांगता तशेंच तूं करतलें. तुका फाटलो कसलोच उगडास येवंक नासलेल्या परी तूं जें कर. आनी कशें तुका कित्याक दिसता? जें तूं कितें सांगता तितलेंच हांव तुजें आयकतलें. कित्याक तुज्या फाटल्या जिविताचो आख्खोच बूक म्हज्या हातांत आसा. कोणाच्या जिविताचो बूक साफ आसा? तुजो आसा? आमी सगळीं खंय ना खंय चुकल्या. फाटल्यान पडून चलता तो जावन आसा पिसो. देखूनच म्हजें फुडलें जिवीत चिंतूनच हांवें पावल मारलो. हांव पिसो न्हय हांव शाणो. पूण लोक म्हाका मोगान पिके म्हणटा. जेन्ना फाटलें जिवीत आरसापोरी तुज्या दोळ्या फुडल्यान येता तेन्ना कितें जाता हें तुका खबर आसा? तुजो गोरकार विश्वास आनी तूं गाची. तुजी सासूबाय देव बेगातीची आनी तूं अरे कितें जालें आनी कसलो बोवाडा कोणी कितें जालें? आनी तूं अजून आगास आसा? तुजे ओल्ड बिझनेस अजून डील जावंक ना? हांव ताका ताच्या फाटल्या जिविताचो उगडास तूं दिवपाक. कितें डॉक्टर आमी आसात ताचो सांबाळ करूं ती बेटेस्ट ठेवया. कितें जालें? उनी सकाळींतल्यान म्हजे सर्टिफिकेट्स वेवस्था जे हांवें तुजे लागीं दिलेले योग्य वेळार कबडाच्या सकयल ड्रॉवरांत आसात. हांवें ताचे लागीं कितें विचारतालें?
ताची तकली सारखी नाही खबर ना तुका कोगिरा या घरात तुका आश्रम येऊ दोन्ही जाऊ चिती ना ए तू हे पोली म्हज्या लागीं कित्याक उलयता हा तुवें आजून सारको म्हाका वळखोक ना फामाद इंडस्ट्रियलिस्ट विल्बर रिचर्डसन हाचो एकच पूत ऑस्कर रिचर्डसन म्हजें नांव अरे तू गेलो तेल नाही कित्याक वतो अरे फक्त किती या मुख्याच्या घरात कित्याक दोन ताका घरातलो भायर घाल खबरदार खबरदार अगं कोणी घरात लोक बाहेर कसं रे किती झालं किती स्वामी या मुख्याच्या घरात कित्याक दोन म्हाका ताचो स्वभाव मागना म्हाका हो मनीस आवडना ताका घरातलो भायर घाल किरण तुका कितें आवडटा वा आवडना हाचेर कितें तोले ना हें गोंय जावन आसा म्हज्या व्हडल्या पुताचें रायनाचें आनी काम ह्या घरांत सोयरी कशी एक मनान दवर तो जावन आसा तुज्या उनियेचो फ्रेंड म्हणटच ताका कोणें ह्या घरांत दवरून डिसिजन घेतलेलें ताका भायर घालपाचो निर्णय घेवचो किती झालं तू थोडी सांग तुम्ही राहा अगं तुम्ही कोणच नाही फेरू मला तुम्ही कोणच किती चोरताय घरात ते आमची लागी हे पोरी कित्याक उलयता आमी त्याची दुश्मन जालेल्या पोरी ते आमकां कित्याक लिखता त्या कोत्ता नाटका त्या धोतिऱ्याच्या ऐको त्या ताच्या लागीं भोरे होय शी कंटाळ आयलो म्हाका दीस रात समीरा राय आणि आता घरात आसा तो पिके तुम्ही ताका या घरातलो भायर घाली ना तो वचो वाटो म्हाका द्या हांव त्या घोष पडून येता तुझी हिम्मत कशी झाली या घराच्या पाठोपाठ आणि या घरात तुझ्या असं किती कितें आसा भुरग्याच्या आवड्या पुऱ्या करूंक जायना जाल्यार भुरग्याक जल्माक कित्याक काडटा एक जात पाडचो तुज्या गोरकांनी यातून कितें केलें आमी आमच्या भुरग्याचेर दोळ्यांतली भायर पडोवंक फावना हे तू किती उलयता पळोवची पळोवता अरे आयज पुत्र आमच्या व्हडल्या पुत्र आमकां मोठे उतर दिवता पण गोड तर कायदेशीर कुठला लागलो सगळे कायदेच ते आवय बापूय भुरग्यांक वाडयता भुरग्या पासत ताच्या पासत दीस रात भागुकता भुरग्या पासत आपल्या हाताचे नाट्य जोडयता भुरग्या पासत देखून आयशे कितें करूंक हांवें चिंतलां तेंच हांव करतलों तुझी गोड काय घरात चोरता ती गोड घेतल्या की एक तू घेतस हायचं मागण्याचं जॉब ऐकवतो एका तुफानाची बाहेर सोडलेल्यापासून तेव्हा कार खाती नाही आणि आता हे दुसरी ती किती हे घरात चोरता तुझी गोरकांनी मनशाच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें बऱ्याकूच घडटा म्हणून आमी मानून घेवंक जाय 10% वस्तू जी आमच्या जिवितांत घडटात ते बदलूंक जायना पुरे 10% वस्तूचेर रिएक्ट जावन आमी 90% वस्तू आमीच क्रिएट करता जशें पळय रागान बरोवन तिगनान उलयलेलें उतर आनी उपरांत ताचेर रिएक्ट जावन तुवें ताचेर तापड मारप आनी त्या केस्तां ओदीकूच मारप जरी तर तुवें मोगान सोंसलेलें जाल्यार कितलें व्हडलें जावंक पावचें नासलें आतां ताचेर कितें चिंती नाकाय सगळें देवाच्या हातान सोड सगळें सारकें जातलें कितले नितड बायलो लोक मुळो मोये पळोवंक दिसता ओकोल आतां आमचे गोंयाचे करप्शनान बोला मुद्र्यांनी ताजेर उतवयला चिकोल म्हारगायेचे गोंयाचेर आयला तुफान वादळ बाजारात गेल्यार 50 रुपयाचे 2 रेखा मोल 140 रुपयान दितात एक पाकीट दोदोल आनी 20 रुपयान कारवारकारांत बोल म्हारगायेचो पांयान तोपला कांटो गोंया धांवून येता भायलो ट्युरिस्ट मोठो रेशन हाडूंक गेल्यार एका म्हयन्याक 10 किलो दातांक तांदूळ एकल्याक एक पोटाक गोठो सरकारान
मारगाई चलताली बुवात गोबायलाची जोडी एकलो गोरकार जोडी आणि ता जाणार वाडी आता दोघा जाणांक पोसून माई पाय काटा ओडीची तासल्यार नाल ना करून घोडी मारगाईक लागून बार गोवा खावयता कालची कोडी आणि क्रिसमसाक न्यू इयराक म्हाका नवो रोप वाडी रस्त्यार एक बायल गोवाची तोगली फोडी तोची रुपयाची हाडल्या म्हूण साडी इतले बी गोंया कित्याक मारगाय बीजेपी मुंडला मोड कोतलो सोवाय लोक नजरलेले लेबडे दिये लावून भोवतात तांबडे मारगाय केल्या दिता गोवाय पिसा कांपोण इतले मारू कित्याक माय अच्छे दिन येतेले म्हूण सांगो मोदी पाय आजचे दिन आमचेर येतेले देखून आयज आमी खावंक पडले 60 रुपयाची एक पोपाय सिरेन गेल्यार कितल्यो मारूंक काडयो आनी बोडयो बाजारान गेल्यार कितल्यो मारो बायलाच्यो साडयो आनी 1 रुपया दिल्यार आमी सोडा पाव खाई आतां 5 रुपयान पदराच्यो पोयो हॉटेलान गेल्यार कितल्यो मारूंक दुसऱ्याच्यो पुडयो फार्मासीन गेल्यार 500 रुपयाच्यो दोन गुळयो हात जोडून मागता सगळे चेडे चेडवां लागीं चेडे पाद्री चेडवां जायात माद्र्यो ते मोटरां घेवन वतात ती मोटरां आमची तातूंत पेट्रोल घालता ती पेट्रोलूय आमची ते असेंब्लीन मायकार उलयतात खोदेल घेवन बसतात ती खोदेल पासून ह्या लोकांची ते रांदतात ती घरां पासून आमची मोठे बोलून सांगता पोरजा गोंयची एक पुणो साता जाल्यार सगळ्यात म्हाका तांची अंडरवेर पासून लोकांची पयशांची अंडरवेर पासून लोकांची पयशांची सिरेन गेल्यार कितल्यो मारूंक काडयो आनी बोडयो बाजारान गेल्यार कितल्यो मारो बायलाच्यो साडयो आनी 1 रुपया दिल्यार सोडा पाव घेवन आमी खाई आतां 5 रुपयान पदराच्यो पोयो हॉटेलान चायेक गेल्यार 20 रुपयांनी 2 पुडयो फार्मासीन गेल्यार 500 रुपयाच्यो दोन गुळयो हात जोडून मागता सगळे चेडे चेडवां लागीं चेडे पाद्री चेडवां जायात माद्र्यो ते मोटरां घेवन वतात ती मोटरां आमची तातूंत पेट्रोल घालता ती पेट्रोलूय आमची ते असेंब्लीन मायकार उलयतात खोदेल घेवन बसतात ती खोदेल पासून ह्या लोकांची ते रांदतात ती घरां पासून आमची मोठे बोलून सांगता पोरजा गोंयची एक पुणो साता जाल्यार सांगात म्हाका तांची अंडरवेर पासून लोकांची पयशांची अंडरवेर पासून लोकांची पयशांची
घरकार रायन जाला कितें खरं किती झालं कसल्या तुफानाची तू खबर करताले कसलं तुका हांव कितें झालं समीरा काळजान कितें दोलेला परस ते भायर घालता ते चड बरें सांग कितें जालां खरं किती झालं म्हाका कांयच खबर ना समीरा तुवें वयर खाला जावपाची गरज ना सुखान तोशें दुकान सदांच तुका म्हजो सांगात आसता कशी तुका सांगू म्हज्या काळजांतली दूर बेबीच मातशी वया तूं साडीनी Ryan, I'm sorry. तू आसुनी वचोंक ना. जेवण तू आशिता तो लोक माझ्यानी तुका दिवंक कळना. म्हाका लागून सगळ्यांक त्रास करचे पडटा. म्हाका लागून सगळ्यांक त्रास भोगचे पडटा. असलो न्हू कसले त्रास तुका सांगल्यार सोडना तूं एक पेशंट तुका तुझ्या फाटल्या जिविताचो कांयच उगडास ना सोडून म्हाका हे कितले बोडी सांग जाय तुका Oscar, please, Oscar. तू या घरातलं बाहेर सर वच. म्हाका हे घरात कुशल काही चेक जाय. म्हाका फुगत जावची चेक नाका. Please, please, Oscar. तू या घरातलं बाहेर सर वच. Please, Oscar, please. जे दुःख हांवें भोगला ते तुवें भोगला तुझ्या मगापासून हांवें कितें कितें करूंक जाय का कांयच करूंक ना तुवें. जेन्ना म्हाका तुजी गरज आसली तेन्ना तुवें म्हजो सांगात सोडलो. तुजी डॅडीन म्हाका फोन करून तुजी सगळी खबर सांगली. पूण तुवें आसतना हांव तुजो मोग खोलीत रावली. म्हजे डॅडी तुका म्हजी खबर सांगली म्हजी वाट सोड म्हणून अरे अरे पण कित्याक पासून कित्याक तुका चेडवाचो वीस आसलो देखून. कित्याक चेडवाक तुवें घरांत हाडूंक नासय. तुजे डॅडीन म्हाका फोन करून सगळी खबर सांगलेली. तुजो स्वभाव तुजो कॅरेक्टर तो इतलो खराब पडलेलो मनीस म्हणून. पूण तुमी आसतना हांव तुजो मोग करीत रावली वचता. जेन्ना हे घर पासून विकरीत आसलें न्हय तेन्ना हांवें म्हज्या घरकाराक फोन केलो. हे घर विकतें घेवन. हांवें तुका कितले फोन ट्राय केले ऑस्कर पूण तुजो फोन लागून आसलो. तू सारकोच गायब जालेलो. सर इतलो तेंप तू खंय आसलो ऑस्कर खंय आसलो तू. जेलीन होय जेलीन म्हज्याच बापायचो खून केलो आनी त्या कोणाची बळखोर बघून आयलो कितलो ताका सजमायलो म्हाका सुदरूंक 101 पूण ना ते आदी त्या दोगीरान आमची सगळी प्रॉपर्टी चॅरिटीक दान केली म्हाका रस्त्यार घालून चिंतले एक घर ताणें विकली आनी तुका पासून ताणें कुसयले हा खूप बेस्ट. अरे म्हाका तुजो आज दिसता दुखो कितलो तेंप पासून असली नाटकां करून त्या घरात रावंक सोदता हो तूं. कसले नाटकां आनी कितें जालें आवाज दिची आनी तू न्ही या किरमिदाराक तू सांगात दिता न्हू. या घरात तुका कितें फाल्त आसता दोगीपणाची जिवीत तुका कित्याक जिवंक जाय आसलें. अरे तुका कितें उलोवंक जाय ते म्हज्या लागीं उलय सामेराक मदें घे. हो दियो ओली ती म्हजी सांग न्ही अशें तुका कित्याक करूंक जाय आसलें. तुका सांगलें हांवें ताचें चूप कितें सारको यो तू यो तमाशा चलता दोडे हाड लसूण काड
तुमचेर विश्वास ना उद्याचो म्हाका केन्ना दुखा पडलो जे दारान म्हजे सर्टिफिकेट सुद्दां लागीं मागलो आनी ते अमकेच जाग्यार आसा म्हणून तेणें म्हाका एक्सिडेंट जावचे आदी हांवें म्हजे सर्टिफिकेट सुद्दां लागीं दिले ते सांबाळून दवरले ते अमकेच जाग्यार आसा म्हणून तिका कसो म्हणटा हो कसो तुका अपेस करूं का तुजो मारो आनी तेन्ना म्हाका आनीक एक गुड सांगलो गुड कसलो या दोघीरान खूद आपल्या बापाची खून केली आनी एका जिम्मेदाराक तुमी आसरो दिलो ताचो स्वभाव म्हाका दिसता नाजूक ना बापरो इतलो उलोवपाची गरज ना तुजो दुबाव पयस जातलो आनी विचारूय जातलो पूण आतां न्हय ताचो गोरकार येतूच ना कोण कांयच उलोवचो ना आनी कसलोच विचार जावचो कित्याक विचार जावचो ना कित्याक ती तुजी गोरकार म्हणून म्हजी गोरकांत सातवो सगळ्यांना जोर सोदता म्हाका म्हजी गोरकांचेर पुरो विश्वास आसा आनी तुज्या आनी आमच्या विश्वासाक घात केला त्याने विचार ताचे लागीं ओपिके ताचो कोणतो हे तुका सांगो कराव कसलोच विचार जावचो ना एक पावटी तो कितें सांगता तें तरी आयक खरंच आता दोघांनी आम्ही एक ताचे दुःख ते मोठे दुःख तुम्ही हे बरी कोण हा म्हजे गोरकांनी पिलो हे कोण मोठे आमच्या मध्ये बळक कसलोच अधिकार ना आमी तुजी कोणूच न्हय आनी तुजें दूख तें आमचें दूख न्हय अरे कोणूच नाही म्हणून सांगत स्वतःहून चिती ना तुझ्या गोरकांमध्ये या पिकेमध्ये ना जाऊ सौ मध्ये यो तू यो आणि का बचे ना कित्याक सौ उलयता देखो नाका म्हाका घरात राव हे तुवें कितें केलें तुवें ताचें तापण मारलें कित्याक तुम्ही सुद्धा ताचो मोग केला तुमका केन्नाच म्हजे कांयच पडत वचोंक ना देखून हांवें सगळी तयारी केली आनी आज म्हाका बरो सैम मेवलाय घर सोडपाचो आनी आमची राव कित्याक राव हांव तुका राव म्हणचो ना पूण वेताना तूं तुजो वांटो वचो ना हे कितें उलयता तो गोड ओगी राव आनी पळय हांव कितें करता पळय तें बिगत जेन्ना तुवें तुजो वांटो मागलो तेन्ना हांवें ताचेर बारीक नियाळ केलो आनी म्हाका गमन आयलें आमी आवय बापूय भुरग्याचे जिवितांत आडकोड जावन आसतलो तेन्ना हांव म्हज्या आदोगादाची गेलो आनी म्हजी सगळी जोड जशें पळय प्रोविडंट फंड फिक्स डिपॉझिट आनी आमच्या आदले घर भाटाचे व्हॅल्यू करून हांवें एक सारके 3 वांटे केले एक वांटो तुका दुसरो रायनाथ आनी तिसरो वांटो आमकां आमचे जाणटे पिराय तुम्ही कोर्टात वचून जवळ ना जावच्या पासत हांवें सगळे डीड ऑफ सक्सेशन एक कायद्या प्रमाणे केले तुमच्या वांटे सारक्याच कुदच्या पासत म्हाका तुमच्या आवयच्या बागारूय जे पडले आतां उरला ते फुगोर पोन्ने दोर हे आमकां अभय हो जावन आसा तुजो वांटो आनी कोरायनाचो भितर वच आनी आमचे कपडे घेवन ये हांवें आमच्या पोरण्या घरांत या आनी भुरग्याक सोडून रावप जातलें तुजें तांचे मेरेन जेसुरेची एक जातलें तुजें म्हजी गोरकांनी जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना आवय बापूय ताच्या हाताक धरून ताका चलोवंक शिकयता आनी एक फावटी व्हडली जाली म्हणटच तांच्या हाताचेर सोडून दिता आमचे भुरगीं वळखनात वाडून व्हडले जाल्यार आनी काजून पासून आमी तांच्या हाताचेर सोडूंक ना देखून ते आमच्या हाताचेर सोडून गेल्यार हांवें सांगला भितर वच आनी आमचे कपडे घेवन अरे वचा सगळे घर सोडून वचा अरे म्हाका तुमची गरज ना हे घर माझे धर्मशाला न्हय अरे वचा हांव सांगला वचा रामा याच्या तुमचे निवडे सांगणे ऐकून वचा या घरात तुम्ही तुमच्या बाल पोतून केन्नाच वचची ना दिल्या बगर हांवें तुमकां